गोंयांत येरादारी करपी गाडयो प्रदूषण मुक्त आनी चलोवपाक फिट आसचे ह्या हेतान गोंय सरकारान ICAT आनी एप्लस कंपनी बरोबर करार केला. ही कंपनी गोंयांत 25 कोटी रुपया गोंयांत चांचणी केंद्र उबारपा खातीर गुंतवणूक करतली. पयलें केंद्र फोंड्यान बेगिनाच उक्तें करतले आनी उपरांत प्रत्येक तालुक्यान उबारतले अशी माहिती येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. Many were telling us that you increase at airport at Konkan Railway, and we have decided to have more taxis at airport. It is almost 750. We got a sanction 100. We have already acceptance जी 100 आमकां ज्यो टॅक्सीस जाय त्यो फुडले 1.5 म्हयने भितर आमी चालू करतले आनी त्या नंतर जशे टप्प्यान आमकां जाय तशें ते आमी करीत रावतले. त्या शिवाय ज्यो कोंकण रेल्वे स्टेशन्स आसा एका वेळार 2 रेल्वे हांगा येताल्यो तेन्ना त्यो गोश्टी केल्ल्यो. आज जवळ जवळ दिसाक 20-25 रेल्वे एट ए टायम येता आनी त्या खातीर हांगा कितल्यो टॅक्सी वाडोवपाक जाय तो विशय हाताळ्ळे नंतर आनी ताजे सगळे प्रोविजन केले नंतर त्योय टॅक्सी वाडयल्यो गेल्यो वतल्यो. त्या शिवाय ऑडिट ऑफ 135 स्कूल्स जी ड्रायव्हिंग स्कूल आसा तांचे ऑडिट करून तांकां नोटिसो धाडल्यो कारण हेचेर कंप्लेन खूब जाणांची आसताली. त्या शिवाय पोल्युशन सेंटरांचेर कंप्लेन आसताली ताजेरूय आमी ऑडिट करपाचें थारयलां. प्रत्येकाचे ऑडिट जाले नंतर तोय रिपोर्ट तुमचे मुखार आमी हाडटले आनी अशे तरेन खुबशीं डिसिजनां ह्या डिपार्टमेंटान घेता आसतनाच एक मेजर 2 डिसिजनां आमी घेवपाची थारयली आनी ती म्हणजे व्हेकल टेस्टिंग सेंटर. During last assembly elections, I have announced in the House stating that there will be a vehicle testing center at Ponda where I have acquired 99,000 square meter of land within the vicinity of Ponda bus stand at Bandora Ponda. आणि ही 99,000 स्क्वेअर मिटर हातूंत आमचें कितें कितें येतलें तातूंतली पयली गोश्ट जी आसा व्हेकल टेस्टिंग सेंटर. आनी ह्या खातीरूच हे व्हेकल टेस्टिंग सेंटर करता आसतना बाकीच्योय गोश्टी आमकां जाय आनी ते म्हणजे व्हेरी इम्पॉर्टंट इज वी डोंट हॅव इन गोवा ड्रायव्हिंग ट्रॅक. आमकां खबर आसा रस्त्यार रावन ड्रायव्हिंग टेस्ट घेता म्हूण आमचे कडेन कोणा कडेनूच खंयच्याच तालुक्यांत ड्रायव्हिंग टेस्ट करपा खातीर ड्रायव्हिंग व्हेकुलर आमकां जो हें जाय तो ना आनी त्या खातीर आमी अशें ठरयलां की फोंड्या ड्रायव्हिंग टेस्ट घेवपा खातीर तो तयार करचो त्याच जागेर त्याचे सायडीक. आनी त्या शिवाय जो ट्रान्सपोर्ट हब जाय तो ट्रान्सपोर्ट हब आमी 2 कडेन पळयला. एक नॉर्थ आनी सावथ. आमची जी संजीवनी सहकारी साखर कारखाना आसा तांचे कडेन 4 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आसा आनी ही 4 लाख स्क्वेअर मिटर जागा आमी रेंटार आमचे कडेन घेवन थंय ट्रान्सपोर्ट हब जो हेवी व्हेकल्सां जाय तो करपाचें थारायल्लें आसा. अजून ताची सुरवात प्रिलिमिनरी स्टेजीन जरी आसली हे फुडल्या 1 वर्सांत चालू जावपाक शकता. आतां इन्स्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर एट फर्मागुडी हेचे विशीं डिटेल म्हायती तुमकां आतां आमचे जे माननीय डॉक्टर बत्रा MJ सिंग हे जे हांगा तांचे बरोबर तांची टीम आयल्या ते सगळे दितलेच. पूण ताजे भितर हो जो इन्वेस्टमेंट आसा 25 कोटीचो हो ICAT एंड एप्लॉज अशे 2 जाण मेळून करता. आमी कांय करना. आमी तांकां फक्त 8,000 स्क्वेअर मिटर जमीन दिता फोंड्या आनी तांचे कडच्यान 1,20,000 रुपीज पर मंथ ह्या 8,000 स्क्वेअर मिटर जमनीचें भाडें घेता. आजूच हो MOU सायन जाला. This is a unique which is first in India. हांव सदांच उलयतां आमी जें कितें पळय केलां तें फर्स्ट इन इंडिया केलां. फॉर एग्जाम्पल सिवरेज प्लांट CTEC टॅक्नॉलॉजी फर्स्ट इन इंडिया कोणी केला जाल्यार गोवा गव्हर्मेंटान केला. जो प्लांट आमकां सालिगांवां दिसता जी टॅक्नॉलॉजी आमी वापरल्या that is first in India done by Goa.
त्यानंतर आता ते प्लांट एशियेत फॉर एक्झाम्पल सिवरेज प्लांट इन एशिया इटसेल्फ इट इज मोर दॅन 300. तसं एक युनिक सुरवात गोवा गव्हर्नमेंट करता लोकां खातीर, आणि ते म्हणजे इन्स्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर एट फर्मागुडी, बांदोरा फोंडा, गोवा, नियर द बस स्टँड, जाका आमी शाफा मशीद आसा ताचे पसून सादारण 500 मिटराचेर. नाही नाही, आयका सांगता, आमी आतां पयलीं ड्रायव्हिंग ट्रॅक तयार करता फोंड्या. तो फोंड्या जाले बरोबर, तो सक्सेसफूल जाले बरोबर प्रत्येक तालुक्यांत आमचो ड्रायव्हिंग ट्रॅक करतले कितें. आनी तो ड्रायव्हिंग ट्रॅक प्रत्येक तालुक्यांत जाल्या नंतर तूं सांगता तें बंद जातलें कितें. इट वील बी कंप्युटरायज. ऑल ड्रायव्हिंग टेस्ट वील बी कंप्युटरायज. चांचणी केंद्र केल्ल्यान गाडयेक फिटनेस परवानो दितना बरें पडटलें, तशेंच एक शिस्त येतली अशें मंत्री ढवळीकारान सांगलें. एक म्हणजे हें केल्या नंतर जो मनीस गाडी कितें जालें आसतना घेवन भायर सरता ती बंद जातली. 15 वर्सांनी जे मनशाक गाडये एक्सटेंशन करपाक जाय प्रायवेट, तांकांय थंय धाडले गेले वतले. नंबर 2, ऑल पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आसा तुमी पळयला, गोंयच्या पेक्षा गोंया भायलो जो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट येता, ट्रक, बसी, त्यो चड पोल्युशन करता. तांच्या खातीरूय आमी कितें तरी करपाचें थारायलां. कारण हें खंय तरी आमी कंट्रोल करपाक जाय. गोवा बिईंग अ टुरिस्टीक इम्पॉर्टन्स, वी हॅव टू कंट्रोल. नाजाल्यार एक दीस अशी परिस्थिती येतली की दिल्ली सारकी आमची परिस्थिती जातली. कारण गोंयांत आमची व्हेकल्स वाडत आसा, प्लस भायली व्हेकल चड येता, स्पेशली इन टुरिस्ट सिजन. ऑलमोस्ट ट्रिबल व्हेकल्स येता टुरिस्ट सिजनाक. जेन्ना गाडयो पासिंगा येता तेन्ना त्यो आमी ह्या इन्स्पेक्शन सेंटराक घालतले. इन्स्पेक्शन सेंटरांत जर कितें तातूंत नॉर्म्स जे आसा त्या नॉर्म्सा प्रमाणे आसा पास जातली, ना जाल्यार दे हॅव टू गो. हातूंत जातलें कितें, ऑल वर्कशॉप जे आसा ते अपग्रेड जातले. ज्या वर्कशॉपां बरे इंजिनियर ना तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळटलो, तांची मशिनरी येतली. आज कितलेशे वर्कशॉप अशे आसा विदावट मशिनरी काम करता, तांची मशिनरी येतली, टेस्टिंग मशिनरी येतली. आपोआप सगळें सुदारत वतलें.